पॉलिटिकल डायरेक्शनान ऑपोजिशनाच्या लिडरांक हेरस करपाचो आनी तांकां टार्गेट करपाचो, हे केसीन तांकां गुंतोवपाचो. म्हाका एक गजाल कळना, हांव जेन्ना डीसीपी फोन मारून सांगता, व्हिडिओ दिता, सगळे पुलिसाक हेल्प जावची म्हणून, जाल्यार म्हाका हाडून हांगा 2 वरां बसप. आनी आतां हांव डेफिनेटली शुअर आसा की ते नेक्स्ट अमित पालेकराक हाडटले तो इंडियेक येतकूच, कित्याक तांचे कडेन ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक आनी जी मेन मुद्दे आसा ते मागीर लँड स्कॅमाचे जावं, लँड ग्रेबिंगाचे जावं, कॅश फॉर जॉबाचे, ते भरकटोवपाक तांकां ऑपोजिशनाक टार्गेट करून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न तांचो आसा. कावठणकराच्या सपोर्टाक आयिल्ल्या आप गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या प्रकरणाचेर तिडक उक्तायल्या. त्या आरोपाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे शिवाय ते पळय कोण ऑपोजिशन लिडर हे सरकाराचे नदरेक हाडटा तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करप ही कसली नीती ती आमकां कळना. जे विरोधी पक्षाचे फुडारी आसा तांचेर आरोप करप, तांकां पुलीस स्टेशनार आपप, तांचेर इन्क्वायरी करप, हे कितें कसलो आरोप आहा तांचेर? हो जो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार अशें दिसता की एक म्हण आसा की चोराक सोडप आनी संन्याशाक फाशी दिवप असो प्रकार हांगा चल्ला. म्हणजे तेंच्यांनी चोराक सोडला आनी जो पळय त्या चोराक कित्याक सोडला हे जेन्ना विचारतात त्या काडून हांगा बसयला आनी एक पनिशमेंट दिल्ल्या भशेन हो सरकार करता. ही अत्यंत दुखद गोष्ट, कारण अशा पद्धतीचे ॲडमिनिस्ट्रेशन गोंयाक आमच्या खंयच्या दिशेन व्हरतलें. आनी आज आमी पळयता की ज्या व्यक्तीन जो तेणी व्हिडिओ व्हायरल केलो तो सुलेमान खान, ताणी काही जाणांची नांवां घेतली, तितून तेणी त्यांच्या बीजेपीच्या विद्यमान आमदाराचें नांव घेतलें. पण आज तुमचे खंय गेले ते बीजेपीचे युवा मोर्चाचे सदस्य आनी युवा मोर्चाचे तुमचे कार्यकर्ते? आज या मरे रस्त्यार, ह्या दिसा तुमी रस्त्यार येयले मरे आनी एका आमदाराचो, काँग्रेसच्या आमदाराचो तुमी राजिनामा मागलो मरे. पण ते तुमचे राजकारण आनी आज तुमी खंय गेले तर आज या मरे रस्त्यार आनी त्या तुमच्या आमदाराचो राजिनामा मागा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.